श्रावण महिन्यात सात्विक जेवण जितले साधे असता तितले समाधानकारक। विष्णून आपल्याक मार्गशीर्ष महिना आवडटा म्हटलं आणि भगवान शंकराक श्रावण महिना चड आवडटा। आज आम्ही साकरभात करपाचो। नैवेद्याक गुरुचरित्रान असो उल्लेख केला की नैवेद्य हो नऊवारी न्हेसूनच करपाचो म्हणून किंवा हय। आता शिजल्यासारखं झाला तितून साखर आता घालपाची। एक एकदा कितें जाता एक तांदूळ साखर घातल्या उपरांत शिजपाक आनी टायम लागता म्हणून शेवटाक घालपाची आनी तुमकां जाय जाल्यार रंग जाव तसलो घालूं येता। तर आज काय बनवलं? आज अननसाची भाजी। बाबान केल्लें जेवण।